नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. कायदो दुरुस्तीन गोंयच्यो खणी सुरू करप मोदी सरकाराक दिव्य न्ही. बाकीच्या राज्यांच्यो कटकटी नाका म्हूण गोंयाक फाफुडले. खंयच्या गजालींचेर गोंयाक हुमकळायले. खासा रिपोर्ट. गोंयच्या मायनिंगाचेर राज्य केंद्रा मजगती उंचेल्या पावंड्यार चर्चा. प्रश्न कोर्टात आशिल्ल्यान खंय किचकट. लोकसभा जाहीरनाम्याचेर मन की बात करूंक बीजेपीचो उपाध्यक्ष गोंयांत. आम आदमी पार्टीन केले लोकसभेचे उमेदवार जाहीर. उत्तर गोंयांत प्रदीप पाडगांवकार, दक्षिण गोंयांत एल्विस गोम्स. मांद्र्या सोपटेचो बीजेपीचे चिन्ह. बावट्या खाला प्रचार सुरू. सोपटे कॅम्पाक घेवन बीजेपीन पार्सेकार कॅम्पाचे पाखां कापूंक केली सुरवात. मांद्रे मंडळ अध्यक्षाक निखळायलो. गोंय सरकार आनी सनबर्न आयोजक कंपनी परसेप्टाक हायकोर्टाची नोटीस. आदल्या देण्याविशीं मागली जाप. शेनवार आयतारा सनबर्न जावंक पावता काय ना थारतले शुक्रारा. आनी खेळांत एफसी गोवाची ब्रेसरा बेंगलोर एफसी आड बेंगलोरीत गेम जिखल्यार एफसी गोवाची लिगात टॉप सुवात कायम. कोच लोबेरा म्हणटा एटॅका परस डिफेन्स सुदारल्याची चड उमेद. कायदो दुरुस्ती करून गोंयच्यो मायनी सुरू करप केंद्राक मोठें दिव्य न्ही. मात बाकीची राज्यां फाटल्यान आपापल्यो केशी घेवन लायनी लावपाची. वेंचणुकेच्या तोंडार राज्यांच्यो असल्यो कटकटी नाका म्हूण मोदी सरकारान गोंयची केस फाफडून उडयली. दिल्लीच्या सुत्रांकडल्यान कळटा ते प्रमाण 3 वेगवेगळ्या बऱ्या वायट परिणामांचो विचार करून गोंयची केस मोदी सरकारान कुशीक उडयल्या. खासा रिपोर्ट. गोंयच्या मायनिंगाचो प्रस्न सोडप केंद्र सरकाराक मोठें दिव्य नाशिल्लें. मात त्या उपरांत मोदी सरकाराचेर बाकीच्या राज्यांकडल्यान असली सूट दिवंक दबाव वाडपाचो. दिल्लीच्या सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण केंद्रा मुखार 3 प्रस्न आशिल्ले. गोंयचे मायनिंग केशीत अध्यादेश वा कायदो दुरुस्तीन उपाय काडूंक गेल्यार केंद्रा मुखार आज ना फाल्यां हे प्रस्न उबे जावपाचे. गोंया खातीर कायदो बदल करून खणी सुरू करूंक जाताल्यो. गोंया उपरांत ओरिसा सारकी हेर राज्यां कायद्यात सूट मागपाची. गोंयची केस वेगळी तश्योच बाकीच्या राज्यांनी केशी वेगळ्यो. वेंचणुकेच्या तोंडार राज्यांची कुफुसावां केंद्राक परवडपाची न्ही. देशभरांतल्यो 300 मायज कॅप्टिव्ह खणी 2020त ऑक्शनाक वचपाच्यो. तांचोय प्रस्न केंद्रा मुखार येवपाचो. देशभरांतली 300 मायज कॅप्टिव्ह लिजां 2020त सोंपतात. 2020त नव्या कायद्या प्रमाण ह्या खणींची पावणी करपाची. गोंयच्या खणींक 2036 मेरेन सूट दिल्यार प्रस्न उबे रावपाचे. गोंयचे मीन एक्सपोर्ट भायल्या खणींचे मिनाचो चडसो देशी वापर. भायल्या खणींचे लीज एक्सटेन्शनाचो प्रस्न उप्रासपाचो. स्टील उद्देग मोदी सरकाराचेर वेंचणुकेच्या तोंडार दबाव हाडपाचे. निमाणो प्रस्न उरता कोर्टाचो. कायदो दुरुस्ते उपरांत कोर्टांत केस आयल्यार कितें ताचोय सरकाराचे तकलेक ताप. कायदो दुरुस्ते उपरांत सुप्रीम कोर्टात केशी पावपाच्यो. कायदो दुरुस्ती सुप्रीम कोर्टाक कोत्र गेल्यार कितें. दुरुस्ती कोर्टात तग धरतली काय ना ताचेर दुबाव. मोदी सरकाराक सुप्रीम कोर्टाचो ताप नाकाशिल्लो. ह्या सगळ्या गजालींचेर उघड उत्तरां मोदी बरोबर जाल्ल्या फाटल्या बसके उपरांत मेळपाक लागली. ते पयलीं खण मंत्रालयान केंद्र ह्या प्रकरणांत मदीं पडचें ना आनी राज्यानूच कोर्टात वचून मार्ग काडचो म्हूण आपल्या पावंड्यार स्पश्ट केल्लें. 2 सिटां खातीर आ बैल मुजे मार जावं नाका म्हूण गोंयचे केशींतल्यान आंग काडलें. आतां कितें जाता तें गोंयांतूच. मात हेंच करपाचें आशिल्लें जाल्यार वर्सभर गोंयकारांक हुमकळायलें कित्याक हाची जाप मात ना. स्टुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिरकार. मायनिंगाचेर गोंय आनी केंद्राची खंय उंचेल्या पावंड्यार चर्चा जाल्ल्या. प्रस्न कोर्टात आशिल्ल्यान उपाय किचकटीचो म्हूण बीजेपीचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजून सांगता. गोंयची मायनिंग केस मोदी सरकारान फाफडून आशिल्ली तशी गोंयच्या माथ्यार मारली. तरी बीजेपी वाले आपलें तेंच सोडिनात. बीजेपीचो लोकसभा जाहीरनामो करूंक सुरू. गोंयकारांचे मन की बात घेवंक उपाध्यक्ष सहस्रबुद्धे गोंयांत. While if it has been left only to the government, perhaps things were easy. But there are several issues, and judiciary is very strongly involved in it, and therefore we have to, the issue has become pretty tricky, as you would appreciate.
and therefore it is taking a little longer, but I'm sure sooner than later the solution will be out. Well, I cannot predict that, but I'm saying that the entire mining issue, the entire gamut of issues involving the mining question in Goa are under active consideration at the apex level, and therefore in a way it's a work in progress. I understand, but perhaps more patience is required, and as I have said, I know for sure that even the Prime Minister is looking into it, and therefore I would say the solutions will be sooner than later. But I think there is nothing like a division between center and state. Both are, insofar as our approach towards this question is concerned, there is complete unanimity, let me tell you. बीजेपीन येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचो जाहीरनामो करूंक सुरवात केल्या. पक्षान भारत के मन की बात घेवंक सुरवात केल्या. गोंयकारांनी फुडल्या 5 वर्सां खातीर मोदी सरकाराक आपल्यो सुचोवण्यो दिवपाच्यो. यासाठी देशामध्ये 700पेक्षा अधिक रथ हे आता वेगवेगळ्या गावोगावी जात आहेत, आणि त्याच्याबरोबर आमचे कार्यकर्ते असतील जे लोकांना विनंती करतील की त्यांची जी आशा आकांक्षा आहे त्यांची नव्या येणाऱ्या सरकारकडून, भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या सरकारकडून जे काही त्यांना अपेक्षित आहे ती अपेक्षा त्यांनी शब्दरूपामध्ये लिहून त्या एका सूचनापत्रकावरती आवश्यक असेल तर आपला तपशील देऊन त्या पेटीमध्ये टाकावी. साधारणतः मार्च महिन्याच्या अखेरीस हे लोकघोषणापत्र तयार होईल, जो भारतीय जनता पार्टीचा 2019च्या लोकसभेसाठीचा जाहीरनामा किंवा मॅनिफेस्टो असेल. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आम आदमी पार्टीन लोकसभा उमेदवार जाहीर केले. उत्तर गोंया खातीर साळगांवच्या प्रदीप पाडगांवकाराक तिकेट दिल्या. प्रदीप पत्रकार, एक लोक कलाकार म्हूण फामाद. दक्षिण गोंया खातीर आपान एल्विस गोमसाचें नाव जाहीर केल्लें. आपान दोनूय उमेदवार जाहीर करून लोकसभेचे तयारेक सुरवात केल्या. आम आदमी पार्टीची नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीची आज मिटींग जाली. तातूंत येता त्या 2019 लोकसभा वेंचणुकेच्या बद्दल चर्चा जाली. नॉर्थ गोवाचे सगळे वेगळे मतदारसंघात मिटिंगो घेवन व्हॉलंटियर्सां बरोबर भासाभास करून कॉर्डिनेटर्सां बरोबर डिस्कशन करून त्या भायर गोंयचे बाकीच्या वाठारांच्यान सुद्दां ओपिनियन्स घेवन की नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सींचो कॅन्डिडेट कोण आसचो हाजेर डिस्कशन जालें ह्या वेगळ्या लेवलाचेर. आनी आयच्या मिटिंगेन 4 नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्लीं. आयच्या मिटिंगेंत सगळीं डिस्कशनां जातकूच इट वॉज युनॅनिमसली रिजॉल्वड की वी विल प्रपोज द नेम ऑफ श्री प्रदीप पाडगांवकर एज द कॅन्डिडेट फॉर नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्रॉम गोवा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मांद्र्या बीजेपीची तिकेट सोपटेक नाका म्हूण पार्सेकारान मोर्चा उगडिल्लो खरो, मात सोपटेचे बीजेपीच्याच बावट्या खाला रणशिंग. बीजेपी सोपटे मेळून पार्सेकाराचो मांद्रे मंडळ कॅम्प पोखरूंक लागल्यात. बीजेपीचे वेंचणूक चिन्ह, राष्ट्रीय आनी राज्य पावणेवेल्या फुडाऱ्यांच्या फोटो सयत सोपटेची वचनपुर्ती पुस्तिका वांटूंक सुरू. विरोधी आमदार आशिल्ल्यान कांय कामां जायनाशिल्लीं म्हूण खंय सोपटेन काँग्रेसीची आमदारकी सोडली. मांद्रे पोटवेंचणुकीची तयारी बीजेपीन सुरू केली. वेंचणुकेचे शेड्यूल आणि तिकेट अजून ऑफिशियली जाहीर जाल्ले ना, पूण वचनपुर्तीची पुस्तिका वांटून सोपटे सुरवात करून मेकळो. पळयात सोपटे कॅम्पान वांटूंक सुरू केल्ली ही वचनपुर्ती पुस्तिका. कवराचेर प्रधानमंत्री मोदी, शाह, मुख्यमंत्री पर्रीकार, आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ, प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकराचो फोटो आशिल्ले. बीजेपीचे वेंचणूक चिन्ह कमळा बरोबर सोपटेचो फोटो. वचनपुर्ती पुस्तिका वांटूंक सरकाराचो कार्यकाळ सोंपिल्लो ना आनी तशें मोठे प्रयोजनूय ना. मात दयानंद सोपटे वाडटा ती पुस्तिका पोटवेंचणुकेचीच म्हूण वेगळे सांगपाची गरज ना. बीजेपीच्या बावट्या खाला सोपटेचो प्रचार सुरू, मात उलयता ते पळयल्यार बीजेपीच्याच सरकाराचेर एक बाण. पयल्या पानासावन निमाणे पानामेरेन सोपटे म्हणटा ताणें फाटल्या 1.5 वर्सांत कितलीशीच कामां केली. काँग्रेसीत आसतना कामांच जायनाशिल्लीं म्हूण सोपटेच उलयता. काँग्रेसीक बहुमत आसून सरकार करूंक जमलें ना म्हूण आमदारकी सोडली म्हूण सोपटेचे पक्षांतराचे रजाव. काँग्रेसीचो आमदार म्हूण प्रपोजलां घालून पसून कामां जायनाशिल्लीं. कामां वतालीं काँग्रेसीचो आमदार म्हूण आडायतालो सरकार पक्ष.
सोपटेचो सूचक बाण बीजेपीचेरूच. एके वटेन बीजेपीवाले कामां आडयताले म्हूण सोपटेचे सरकार पक्षाचेरूच बाण. मात तेच पुस्तिकेत फुडल्या ओळींनी बीजेपीचे गुणगान आनी आपल्या केल्ल्या कामांचो पाडो. इतले मजगतीं पार्सेकराच्या गडाक पयले खिंडार. मांद्रे बीजेपी मंडळाचो अध्यक्ष रमेश शेट मांद्रेकार पार्सेकरा बरोबर ठाम राविल्लो. ताका निखळायलो. थंय सोपटेचो मनीस मधू परबाक घाला. तांकां पार्टींतल्यान आमी काडून ते आमचे बरोबर पार्टीन आसा. तांकां काल फोन केल्लो हांवें, कारण 2-3 फावटी तांकां बैठकी आपयले, ते बैठकी येवना. तांचे मदीं प्रेसांनी मागीर गेले, ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे केले. म्हूण ते जाग्याचेर मागीर ताका सांगलें, काल उलयलो की, आनी मागीर सांगलें आमी दुसरो अध्यक्ष नियुक्त करता म्हणून. तेन्ना कर म्हणून सांगलो. काल सुद्दां ते घरा वचून येयला, तशें कांय प्रॉब्लेम ना. बरें संबंद आमचे. म्हाजी एक संवय आसा की हांवें 12 वर्सां BJPचें काम केलां, लिडरांचे बरोबर काम केलां, कार्यकर्त्यां बरोबर काम केलां. आनी आज जर म्हाका विचारशें जाल्यार सगळे 100% सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर म्हाजे संबंद बरे आसा. जो नवीन अध्यक्ष केला हो 2012 पासून म्हाजे बरोबर काम करता. आनी एक प्रतिश्ठीत व्यक्ती, गांवचो सरपंचय म्हूण ताणें काम केलां, आतां विद्यमान पंचय म्हूण आसात. आनी एक बिझनेसमॅन प्रामाणीकपणान आपलो धंदो समजता आसतना एक अडी अडचणीक जे लोक आसतात तांकां धांवता, रातचो आसो खंयच्या टायमार असो एक, आनी ज्यांच्याशी जनसंपर्क आसा. मधू सांगता बीजेपीत नाराजगी आसा खरी, तरी बीजेपीक जिखोवन दितलो. भारतीय जनता पक्षान म्हजेर व्हडली जबाबदारी सोंपयलेली आसा. ते जबाबदारीक हांव पात्र थारतलो. आनी मांद्रे मतदारसंघात काही कार्यकर्ते दुखावले आसात भारतीय जनता पार्टीचे, तांकांय विश्वासात घेतलो, एकवटी हाडपाचो प्रयत्न करतलो. तेच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार दयानंद सोपटे आसतलो, ताकाय चवथ्यांदा मांद्रे मतदारसंघात जिखोवन हाडटले आनी चवथे फावट मांद्रे मतदारसंघात परत भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकयतले. मांद्रेचो आदलो बीजेपी आमदार, आदलो मुख्यमंत्री, आदलो प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक अजून तरी बीजेपीचे येस ऑर नो जाहीर जाल्ले ना. मात सोपटेचो कमळाची पुस्तिका काडून प्रचार चल्ला ते पळयल्यार कमळाच्या चिन्हाचेर सोपटेक पक्षाचो क्लियर बावटो दिसता. प्रस्न उरला पार्सेकाराचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय सरकार आनी EDM सनबर्न आयोजक कंपनी परसेप्टाक हायकोर्टान नोटीस काडल्या. सरकार आनी पोलिसांक आदले देणी बाकी आसतना सरकारान सनबर्नाक अप्रुव्हल दिला म्हूण कोर्टात जनहित याचिका पावल्या. प्रतिवादी सरकार आनी परसेप्टाक शुक्रार मेरेन आदल्या देण्याचें कितें जालें ताचेर एफिडेविट दिवंक सांगल्या. सनबर्न क्लासीक शेनवारा आयतारा वागातोर करपाचो थारला. जाता काय ना, शुक्रारा थारतले. आदली देणी बाकी आसतना गोंय सरकारान सनबर्न आयोजनाक अप्रुव्हल दिला म्हूण ट्राजन डिमेलोन घाल्ले जनहीत याचिकेचेर बुधवारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. आपूण EDM फेस्टिवलाक विरोध करिना. सरकारान सनबर्न EDMा कडच्यान आदली देणी टॅक्स घेवंक ना म्हूण याचिका घाल्या. हायकोर्टान 2014 आनी 16 आदली देणी वसूल करची म्हूण दिल्ले ऑर्डरीक धरून हो वेव्हार म्हूण याचिकादारान दावो केला. याचिकादारान मागला तें अशें: म्युझिक फेस्टिवल आयोजकां कडच्यान 2011 ते 2015 मजगती सगळी देणी जाता तितले बेगीन वसूल करपाचे अधिकारिणीक निर्देश दिवचे. म्युझिकल इव्हेंटा खातीर लागपी सगळी वेवस्था आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आयोजकां कडच्यान बँक गॅरंटी घेवपाचे अधिकारिणीक निर्देश दिवचे. हायकोर्टान प्रतिवादी सरकार आनी आयोजक परसेप्टाक आदल्या देण्या विशीं शुक्रार मेरेन स्टेटस एफिडेविटार दिवंक सांगला. केस शुक्राराक कोर्टा मुखार येतली. शेनवार आयतारा सनबर्न क्लासीक जावंक पावतलो काय ना ते शुक्रारा थारतले. इतले मजगती मुख्यमंत्र्यान सनबर्नाचे फायलीक अप्रुव्हल दिला. सनबर्न थारिल्ले प्रमाण जातलो म्हूण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार उलयलो. सनबर्नाचे जे सनबर्न आमी इन प्रिंसिपल ताका दिल्ले आहा, तेजो स्टेट लेवलाचे कमिटीचे डिसिजनूय जालें तें दिवपाचें आनी करपाचो म्हणून. कारण गोंयकाराक सनबर्न हो जावं क्लासीक, सनबर्न क्लासीक हो गोंयकाराक जावं नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाक जाय, तेजे वयल्यान ट्युरिस्ट लोक चड येवंक शकता. आनी आमचो जो हें आहा कल्चरल सुद्दां आहा, डान्स म्युजीक हें आमचें आहा, आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर हें म्युजीक जाय. हेजे खातीर हेका आमी सनबर्न आमी क्लासीक हेका आमी अलाउड केल्लें. आज तेजें एप्रुव्हल बी चीफ मिनिस्टरान दिल्लें आहा आनी 24 कितें तरी डेट दिल्या तें जातलेंच, हेजे बद्दल डावट ना. सो तुमी नॉर्म्स घातल्या त्या प्रमाणे जातले. हय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.
FC गोवा सध्या ISL टॉपर आसा. ब्रेस्तारा बंगळुरूत जिखल्यार लीग स्टेज सोंपता मेरेन FC गोवा टॉप सुवातेर कायम उरपाक शकता. सर्जिओ लोबेराची टीम बरेपैकी फॉर्मात आसा आनी डिफेन्साक घटसाण मेळिल्ल्यान हो स्पॅनिश कोच बरोच उमेदीर आसा. दुसरे वाटेन बेंगळुरू FCचे फॉर्म सामके हाल्ला आनी FC गोवाक हरोवंक वा खेळ बादाबाद दवरूंक सुद्धा बंगळुरूक आपलो खेळ जाग्यार हाडचो पडटलो. पोरुंच्यान ISLांत बेंगळुरू FCन पदार्पण केल्या उपरांत पयलेच खेप खंयचोय पंगड बेंगलोरान फेवरेट्स म्हणून वतात. अशें पेजाद फॉर्म सध्या FC गोवा कडेन आसा. जाल्यार दुसऱ्या वटेन बेंगळुरू FC पयलेच खेप फॉर्म हालिल्ल्यान आपल्याच घरा अंडरडॉग म्हणून खेळटले. गेल्ले 6 मॅचींनी FC गोवान 4 जैत जोडल्या जाल्यार 2 गेमी ड्रॉ जाल्यात. दुसरे वटेन बेंगळुरूक गेल्ले 6 मॅचींनी 2च जैत मेळ्ळा, 1 ड्रॉ आनी 3 मॅची कार्लोस कद्रताचो पंगड हरला. एक गजाल मात खरी, बेंगळुरूचे फॉर्म जरी वायट चलता आसत तरी तांकां कमी लेखून चलचें ना. हाजें कारण म्हळ्यार तांचे पेजाद प्लेयर खंयच्याय खिणाक कमबॅक करपाची तांक दवरता. ब्रेस्तारा जिखल्यार सर्जिओ लोबेराचो पंगड लिगांत पयले सुवातेर फिनिश करपाक फेवरेट्स थारतले हातून दुबाव ना. आनी हे गजाली खातीर गॉर्ज नेटान प्रदर्शन करीत आपले मोमेंटम तिगोवन दवरतले अशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ह्यो खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.